नमस्कार सगळ्या भाविकांक नमस्कार. हांव आतां नवीन अध्यक्ष म्हणून दिनानाथ गांवकर तुमच्या मुखार सगळ्यांक आवाहन करता की अंदूची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 ह्या दिसा आयिल्ली आहा. हांव भाविकांक श्रद्धाळूंक सगळ्या धोंडांक आमचें आवाहन करता की ती बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करचे आनी सहकार्य करचे कमिटीन. सांगपाचें म्हटल्यार कितें, आज आमची जी जात्रा आसा न्ही वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 रोजी आयिल्ली आसा. 2 मे 2025 ते 6 मे 2025 पर्यंत 5 दिसांची जात्रा आसा. वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी आमची तयारी आसा पळय न्ही ती आमी सामकी मन लावन एक झोकून दिवन करता आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवकार आनी ते सेवेकरी हे आमकां पूर्ण सहकार्य करतात. त्या शिवाय सरकारी यंत्रणा आसा पळय न्हू, मुख्यत्वे करून पोलीस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, हेल्थ हेंच्यांनी सगळे तरेचे सहकार्य केलां आनी आज आमी त्याच प्रमाणे आतां ह्या कामाक लागलेले आसा. आमी प्रोविजन केल्लें आसा. फायर ब्रिगेड 380, हेल्थाचे एम्बुलन्स आसतले, दोनी हांगासर आसतली आमच्या देवळा कडेन, त्याच प्रमाणे ओमखंडा कडेन आसतली. फायर ब्रिगेड तशीच आसतली आनी त्या शिवाय पोलीस फोर्स आसा न्ही तो आमी रिक्वेस्ट केला आमचे माननीय DYSP दळवी हांकां की तेंच्यांनी पोलीस फोर्स वाडोवपाचो. कित्याक की गर्दी जाता, झुंडी जाता. गेल्या वर्सा काही तरी गोष्टी घडल्यो अश्यो आनी त्या खातीर आमकां एक मातशें लक्ष दिवचें पडलें आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की जास्तीत जास्त पोलीस फोर्स दिवन ही जात्रा सक्सेसफूल जावपाक तुमचो सहभाग तुमी चलचो. कित्याक तेंचो खरेंच मोठो सहभाग आसता पोलीस डिपार्टमेंटाचो आनी फायर ब्रिगेड आनी हेल्थ. त्या शिवाय आमी प्रायवेट सेक्युरिटी हाडटा ते आमी मॅनेज केले आसा. खंयसर तांकां इन्स्टॉल करचे ते आनी त्या प्रमाणे ही जात्रा म्हाका दिसता बरे तरेन जातली. कित्याक सगळ्यांचे देवीचेर श्रद्धा आसा, लोकां श्रद्धाळू आसा. धोंडांनी हितून ही जात्रा धोंडाची आसल्या कारणान धोंडांनी हितून चड भाग घेवपाक जाय. पुणून हे धोंडांनी आपल्या देव कार्य केलेत म्हणून जायना. तेंच्यांनी बाकीच्या भाविकांक आसा, श्रद्धाळूंक आसा पळय न्हू, तेंकांय कशे भशेन सोडचे. कमिटी बरोबर तेंच्यांनी हांगासर आमकां सहकार्य केलें, पोलीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य केलें आनी ही जात्रा एकमेव द्वितीय अशी जावची अशें हांव सगळ्यांक आवाहन करता. जात्रे दिसा सकाळी आतां आमी जीवन दर्शन घेतलेलें आसा कळश, त्या कळशान तिर्स आसता. ते तिर्स आमी सकाळी स सवायशान काडटा आनी ते तिर्स सबंद गांवांत वाडटा. ह्या तिर्साचो हेजो आदर आसा हांगा तो प्रत्येकाच्या घरा कडेन जर तूं वचून पळयलें सकाळी जाल्यार प्रत्येकाच्या दारा समोर एक पाट रांगोळी आनी एक आयदन दवरिल्लें आसता. मागीर तें कसलें आयदन आसूं तेतून आमी ते तिर्स घालता आनी तो घराचो जो मालक आसा तो कितें करता की ते तिर्स आमी जे दवरला ते आपूण घेता आपल्या घरांतल्या सगळ्या कुटुंबीय मंडळी आनी आपल्या घरान जे कोण सोयरे धायलेल्या तांकां सगळ्यांक दिता आनी आपल्या घरान फापुडटा. अशें प्रत्येकान केल्ल्या कारणान ह्या सबंद गांवाची शुद्धी जाता. अशा प्रकारचे ह्या तिर्साचो तो महिमा आसा. आनी मागीर हांगा आमी देवळान तो कळश जो आसा तो घासून पुसून सगळे दवरून रोजच्या प्रमाणे जी तेची पुजा अर्चा आसा ती पुजा अर्चा करता. ताका घागरो म्हणजे परकत तो घालता आनी देवी सजोवन दवरता. ताच्या नंतर सगळ्या जाणांक 11:30-12 म्हटल्यार आमचे वांयगणकार आनी मयेकार. वांयगण तो कवळास पेटोवपाचो म्हणजे भावाचो कवळास, वैरांच्या भावाचो कवळास म्हणजे भेट ती ते सर्व जाणां 11:30-12 सुमार हांगा येतात आनी त्या प्रमाणे ते देवीची भेट घेतात. त्यांच्या बरोबर मयीचे ग्रामस्थ आसतात सगळे. मागीर ते मुळगोळ सगळे येतात ग्रामस्थ आनी अशा प्रकारे तो कवळासाची भेट जाली की ते मागीर हांगा एक धार्मिक रावण आनी एक वाजवणी घालता. अशी 2 वाजवणी पडली की आमच्या गांवचे जे चौगुले आसात, ग्रामस्थ चौगुले, ते सगळे एके कडेन आमगेर येवन मागीर ते देव दर्शनाक येतात. ते देवीचें दर्शन घेतात आनी मागीर घरा कडेन वचून ती आमची जी चिरा आसा, उत्सव मुर्ती आसा ती घेवन देवान येतात आनी ती हांगा देवान आयल्या नंतर आमची जी चिरा आसा ती चिरा ते सजयतात आनी ती सजयल्या नंतर मंडपान जो चिराचो मूड आसा तेच्या माथ्यार ती दिता आनी सबंद लवाजमा सरीत म्हणजे ढोल वाजंत्री आपताचे हे देवा सरीत सगळे मूळ स्थानाचेर वता. मूळ स्थानाचेर थंय पावल्या नंतर मागीर थंयची देवी परत पुजेक लायता आनी पुजेक लायल्या नंतर ह्या वर्साचे जे धोण आसा नवीन धोण त्या सगळ्यांची थंय मान वयतात त्या धोणाक आनी तांकां तेंच्यांनी सवळे जे कितें केला त्या ठिकाणी मागीर तुजी परिपूर्ण तरेन तपासणी दवर. सवळ्यान कितें चूक मात कितें घडलें आसा ताका क्षमा कर आनी बरे भशेन ताका पार कर
अशें म्हणून ताका आमचो तो धाडी आहा तो गाराणें घालता म्हणजे ताका ते मानप आसता त्या प्रमाणे तो ते जाल्या नंतर हो कार्यक्रम सर्व सादारण 2 ते रातची 8:15 पर्यंत चलता मागीर 8:30 सुमार केशवांची उत्सव मूर्ती म्हणजे चिरा परत ह्या देवळान हाडटा आनी ह्या देवळान हाडून 9 सुमार ती हांगा पावता आनी ती पुजेक लायता ती पुजेक लायल्या नंतर मागीर आमचे ग्रामस्थ चौगुले जे आसात ते आनी कळस घेणारो मूड आनी चिरा घेणारो मूड अशें सगळे आमचे सातरीचे देवूळ आसा त्या सातरीच्या देवळान थंय गेल्या नंतर थंय आबा ब्राह्मणाचें स्थान आसा त्या आबा ब्राह्मणान हे 22 चौगुले जे आसात ते अमान्य म्हणजे शिदो ते ताका थंय संकल्प आसता आनी त्या संकल्पा प्रमाण ते थंय शिदो वगैरे ताका दिता आनी मागीर येवन फळार करून मागीर सगळे लोक देवळान येतात परत ग्रामस्थ चौगुले भरिल्ले सगळे आनी हांगा आयल्या नंतर मागीर आमचे खांब पेटपाचो आसा तो खांब पेटोवन जालो की मागीर सगळ्यांक हळदोडीचें उदक आसता हळदीचें उदक ते आमची भावीण आसा ती घालता आनी ते जाल्या नंतर मागीर आमचे ग्रामस्थ चौगुले 22 जे आसात तांकां गर्भ कडेन वचपाक एक गाराणें आसा ती 16 वगळ्याकडे तांच्या सगळ्या कडेन लक्ष दी आनी आतां ते गर्भ कडेन प्रवेश करतले तेन्ना बरे भशेन तेंचे वचून फुडलें कार्य करून घे अशें म्हणून ताका एक गाराणें आसा. तुमचे माझे रामनाथ ओमखंडी आणि वो विठ्ठल ओमखंडी. तुम्ही खंयचे? आम्ही चोडणीचे आणि तुमकां आम्ही हांगासर मान आमचो आमकां त्या खातीर ओमखंडी म्हणटा हांगासर पयली पासून. हय आमचे घर बी सगळे आहा आमकां देवीचो जागो बिगो खूब सुटला कळ्ळें आमी सेवा करता न्हू म्हणून आमकां जागो बिगो खूब सुटला. तुम्ही वर्सान वर्स येवन हांगा वर्सानच होमखंड घालता. एक 8-10 दीस आमी दोंगराक माता जळो पयलो आनी मागीर ही दाळणी करता शिवराकान. कसलो जळो? हो जळो मिक्स जंगली जळो पयशाचो जळो आणि कमिटी बीन आमकां हेल्प करता. एक कमिटीन आतां आव्हान केलां की ह्यो ज्यो बरयो बी हाडटात त्यो हाडूं नाका म्हणून कित्याक लागून ते? पूण ह्यो येतात न्हय पळय ह्यो तेंचे डिसिजन म्हणून ह्यो चड जाता म्हणून हिस्पा भायर जाता ते जाता. हय ते होमखंडाक उपकारना. उपकारना म्हणजे बारीक बडी न्हू ती आमी हाडटा तितली असली बडी ती मोठी बडी ती बोरकुडे सायडीक गेल्लो की मागीर खंयच्या खंय पेटटा ते मदल्यान पेटोवंक हे आतां जाय न्हू. कितकी वर्सां जाली तुमकां हो आमची मान आसा? पिळगी जेन्ना जात्रा तेन्ना ओमखंडी न्हू म्हणजे जेन्ना जात्रा जाताली तेन्ना ओमखंड चालू न्हू. आमी आसा मय ते अस्नोडे हांगासर आणि जी गोंयची फामाद जात्रा ही शिरगांवचे देवी लयराईची जात्रा ही 2 तारखेक आसा 2 मेक जात्रा जातली आणि ही जात्रा जी गोंया बरोबर गोंयान महाराष्ट्रान कर्नाटकान हांगासर फामाद आसा. हे देवीचे भक्त जे आहा गोंया बरोबरूच कर्नाटकांचे भक्त आसात महाराष्ट्रांचे भक्त आहात जे देवीचे धोंड म्हणून व्रत धरतात आणि हे देवीक देवी कडेन आपले मागणे मागून देवीची सेवा करतात. आयज आमी वसनोडे हांगासर येयला. हे हांगासर जे धोंडगण जे व्रतस्थ रावल्या तेंच्या कडेन जाणून घेवपाक लागून येयल्या. तेंचे गेले कितलीशींच वर्सां म्हणजे तेंचे पिढयो गेले आसतले ते म्हणटात की आमी हांगासर व्रत धरता आमच्या आज्या पणज्यांनी व्रत धरला. त्याच बरोबर आतां सद्या हांगासर तुमचे 90 वयर धोंड हांगासर एकवटाक रावल्ले आहा. त्याच बरोबर ह्या वर्सा म्हणजे 13 जाण तेंच्या बरोबर नवीन धोंड हे जाल्या. जी तेंची मनोकामना आहा जेंच्यो कोणाच्यो इच्छा काम आसत आनी कितें आसत जे कितें तेंच्यो मागणी आसा ती मागणी पूर्ण जावची आणि देवाची सेवा करची हे तेंचें व्रत. आणि हे व्रत ते 5 दीस म्हणजे सारखे निराळे हेचेर म्हणजे न्हाल्या शिवाय कांयच तोंडान घेयनात असं तेंचें हे व्रत आसता. आणि खरें हे व्रत जे आसता ते देवी लयराईचे जात्रेचे हे आसता ते चैत्र शुद्ध गुढीपाडवो हे गुढीपाडव्याच्यान चलता म्हयनोभर ते सगळे सारके हेचेर कांयच मांसाहार किंवा आनी असले कांयच वर्ज्य करून कांयच खायनासतना अशें फक्त शाकाहारी जेवण जेवन हे व्रत धरतात. आनी त्या उपरांत जे 5 दीस आसतात ते सारके कडक व्रत धरतात. हे जात्रे बद्दल आमी शिरगांवा जात्रेचे कमिटी कडेन गेले त्यांच्या कडल्यानूय सगळे जात्रे बद्दलची वेवस्था आणि जे कितें आहा तें जाणून घेतल्या. पळोवया स्टुडंटा खातीर शिरगांवच्यान श्यामसुंदर फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.